स्टेट गव्हर्मेंटान जायका ह्याच्या मार्फत ते अंडरग्राउंड सिवरेज सिस्टम म्हणजे टोटल त्याची पायपलायन घालप आणि ट्रीटमेंट प्लांट हो जो आता म्हापसा शहरान चालू असलो नेटवर्क करपाचें काम आता ऑलमोस्ट तो जे कनेक्टिविटी आसा ती लास्ट इट इज इन द फायनल फेज मदीं पावसाच्या दिसांनी बिटवीन जून टू सप्टेंबर तांकां आमी मेजर काय काम करपाक परमीट करूंक ना जी कामां ज्या जाग्याचेर जेणी मे म्हयन्यान सुरू हातीन घेतलेली करपाक तीच तांकां आमी कंप्लीट करपाक अलाव केल्ले. मॅसिव डिगींग तांकां आमी अलाव करूंक नासले. आतां जे डिगिंगाचें काम तांकां आतां पावस ऑलमोस्ट सोंपोंक येयल्ल्या कारणान मोठ्या प्रमाणान ते मॅन पावर आनी तेंची मशिनरी वाडोवन फुडल्या 2-3 म्हयन्या भितर तें काम तेंचें कंप्लीट जातलें. तो शेड्यूल तेंच्यांनी जो दिला बेजिकली तेंचें जें काम आतां सद्या उरलेलें आसा ते काही जाग्याचेर पायप लेईंग वर्क उरला तेंचो. वेरियस लोकेशन्स दे हॅव गिवन इलेक्ट्रीक ऑफिस रोड, दत्तवाडी रोड, झेवियर्स कॉलेज, न्यू म्युनिसिपल बिल्डिंग कडेन, सकयल नाटेकर फार्मसी कडेन, गांवचो वाडो कोमुनिदाद हॉला कडली एरिया, कोर्टा कडली तो परिसर, अशें प्रत्येक जाग्याचेर जें कितें काम उरलां तेजो डिटेल आनी तेचो टायम टेबल हांगा मेन्शन केला. बेजिकली दे हॅव स्टार्टेड फ्रॉम 15 सप्टेंबर आनी देअर टार्गेटेड कंप्लीशन इज अरावंड 3rd वीक ऑफ डिसेंबर. साधारण 20 डिसेंबर पर्यंत हे टोटल काम कंप्लीट जातलें इन्क्लुडींग द रिइन्स्टेटमेंट रिसर्फेसिंग ऑफ द रोड बाय हॉट मिक्स. लोकांक काही प्रमाणात म्हणजे काही न्हू मोठ्या प्रमाणात गैरसोय जाले ते आमी मान्य करता. ताका नाइलाज आसा कारण जो पर्यंत हे काम कंप्लीट जायना तो पर्यंत आमी हो रस्ते परत रिइन्स्टेट करपाचो आमी विचार सुद्दां करूं शकना. तेन्ना आतां लोकांनी इतले त्रास सोंसलेले आसा. दे बीन पेशंट इनफ, दे हॅव बीन कोऑपरेटिव्ह. इट्स जस्ट अ मॅटर ऑफ अनदर 2-3 months and we'll wind up this and at the end of it all the roads will be resurfaced.